कोरगाव ग्रामसभेन सिवेजेचे व्यवस्थापन, रस्त्यांची वाईट स्थिती आणि गावातल्या मेगा प्रकल्पाविषयी सविस्तर चर्चा झाली। उक्त्या सुवातेर सिवेज सोडपी लोकांचेर कारवाय करपाची मागणी गावकऱ्यांनी केल्या। चौथी पयली सगळ्या गावातल्या रस्त्यांचेर आशिल्ली फोणकुलां भरून दुरुस्त करपाचे उतर सरपंच कल्पिता कलशावकर हिणे दिला। तशेंच कसलीच बेकायदेशीर कृती मेळ्ळी जाल्यार नेमाप्रमाण संबंधित प्रकल्पांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी केली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। उपसरपंच सांगला की ऑर्डरी असं आता तो ऑर्डरी कसं अरे काय करतात तुम्ही मोठी आश्वासना आहे ग्रामसभेत देऊ नका। ऑर्डिंग रिपोर्ट दिया, बायोडायव्हर्सिटी कमिटीन रिपोर्ट दिल्या, तरी असताना तुम्ही फेल कित्याक झाल्या हेचे म्हाका आन्सर जाय। ग्रामसभेन हे आन्सर घेवपा खातीर हांव आयज हांगासर येयला आनी तो रेजोल्युशनांनी घातलेलो तो पयलीं क्लियर करा। तेन्ना बायोडायव्हर्सिटी कमिटीन म्हाका सांगलेलें आसा की थंय ऑलरेडी कांय ब्लॉक ना आसा। त्या टायमार थंय उदक खूब व्हांवत नाशिल्लें, पण आतां पावसान तुमकां जाय जाल्यार परत हांव बायोडायव्हर्सिटी कमिटीक चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट करता की परत एका टायमांनी आमकां रिपोर्ट सबमीट करता। सो आमकां सोलार कॅमेरा सतत घेवपाचे आनी देखील रिक्वेस्ट प्रॉमिस केली। सेकंडली कॅमेरा इन ऑफिस कॅमेरा और इंटरनल कॅमेरा आनी ऑलरेडी कोटेशनाक काडला, पण गव्हर्नमेंट इलेक्ट्रिकल हे अप्रूवल डायरेक्ट घेवंक मेळना। सो ऑलरेडी 3 वर्सां पयलीं सोलार कॅमेरा ऑन द 4,50,000 घेतला आणि पाण्याचा जो विषय जो पाण्याचा काढा ते गव्हर्नमेंट भरले आणि गव्हर्नमेंट कारभार आता बोला, पण आय बोलते थोडे पाणी सोडलं प्रयत्न सोडले पाणी, पण त्याच्यावर परत पॅक करतात, पॅक केल्यानंतर त्याचं पाणी परत लावतात, म्हणून ते असं कारभार झालं जातं आणि त्याच्यामध्ये नंतर प्रक्रिया करायला आणि परत ते विषय असे वाटतात। आम्हाला सरकार 4 दिवसाभितर तो दोन्ही साईडची माती जी आहे ते 2 दिवसाभितर क्लिअर करतात। नमस्कार, आयज आमची कोरगाव ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आसलेली ती व्यवस्थित पार पडलेली आसा। लोकांचे जे विषय आसलेले ते चड करून रस्त्याच्या बाबतीन आसलेले, ते पॅचीस आसा ते आमी चवथी पयली अवश्य घालून दितली। डिपार्टमेंटाचो फॉलोअप घेवनूच हांव सांगता, अशें नुकी बेश्टी आश्वासनां दिता। दुसरें थिंग की मानशू वयले जो पाणयाचो विशय आसलेलो तो ऑलरेडी आमी सॉर्ट आउट केल्लो आसा। इन केस जर तांकां आनी कितें विशय आसात तेंचे जाल्यार तांच्यांनी पंचायती कडेन मांडपाचे। आमी अवश्य तेचेर पाठपुरावो करून तेंची जे कितें डिमांड आसा ते फुलफील करपाची हे करतले। आणि दुसरें थिंग की जे मेगा प्रोजेक्ट आसात तेचे विशयी ऑलरेडी आमी ठराव घेतलेलो आणि आतांय परत तेचेर ठराव जाल्लेलो आसा। लोकांचे जे गटारांचे विशय आसा आनी कितें आसा ते एवरी फायल आमी डिपार्टमेंटाच्या पोतान ती वयर मेरेन पावयलेली आसा। सँक्शनाक थोडे फायली आसात, थोडे रोडाचे फायली आसात ते चवथी उपरांत डिपार्टमेंटानूय सांगलां की तेंच्यांनी करून दिता म्हणून। फक्त फंडा खातीर थोडेशे फायली अडकून रावलेले आसात, ते जातले आयतल्या फाल्यां। ओवरऑल हे झाले सगळे ओवरऑल ग्रामसभेचे जे विशय आसले ते तांच्यान लोकांनी खूब बरे तरेन म्हाजे कडेन मांडले आणि तेंची आन्सराय आमी जे कितें आसात तेचेर बेजिकाचेर हांवें आन्सरां दिवपाची ट्राय केली।